दामबाबाले गोडे यांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या दिंडीच्या स्पर्धेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस दिगंबर कामत, दामू नायक, निलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाय, नरेश धावईकर, नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर आणि बाकी सगळे आणि खास करून वाटेकारी जावपी सगळी दिंडी पथकां हरी मंदिर आणि विठ्ठल मंदिर हाचे दर्शन घेतल्या उपरांत दिंडेक येयल्या सारखे पावन जाता आणि ते पावन जाल्या उपरांत विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन साक्षात हांगा जाता. जय हरी विठ्ठल. ओके. सो आमी जशें म्हणटा की संत तुकाराम आसतलो, ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई हांचे सगळ्यांचे दर्शन तुमी घडोवन हाडटा आणि आमी जशें म्हणटा की संत तुकारामाक व्हरपा खातीर जशें पुष्पक विमान आयिल्लें ते पुष्पक विमानाचें दर्शन आतांच घडोवन आयलें. नवीन पिढीक आमची संस्कृती समजून सांगपा खातीर आणि इतिहास समजून सांगपा खातीर हें एक खूब बरें माध्यम आसा आणि विशेष करून तुमी केल्ली कला ही पळोवपा खातीर हे सगळे लोक हांगासर जमल्या. म्हणून हांव ज्या ज्या पथकां वांटेकारी जातात त्या सगळ्या पथकांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. धाकल्या भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत तुमी जे नृत्य आनी कला जी हांगा सादर करता ताका तोड ना. तुमची तोखणाय करीत तितकी थोडी. म्हणून खरोखरच आणि ही शक्ती आणि बुद्धी तुमकां देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीनूच तुमकां मेळटा आणि देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीत अशाच पद्दतीन ही कला सादर करपाक तुमकां सातत्यात मेळचें. मडगांवांतल्या दिंडीक राज्य महोत्सव दिल्या उपरांत पयलेच फावटी आमी तांकां पुराय जो सहकार्य जाय ते सातत्यात केला. हाज्या फाटलो आमचो उद्देश जो आसा सरकाराचो ह्या राज्यांतली कला आणि संस्कृतीचें जतन करता आसतना दिंडी सारकिलो उत्सव ताका परंपरा आसा 116 वर्सां जाल्या ती आनिकूय कितलीशीच वर्सां अशाच पद्दतीन चालू उरची आणि सरकाराचो ताका मेळचो आणि आमच्या पुराय गोंयांतल्या लोकांक एक संस्कृतीमय वातावरण घडोवपा खातीर एक कलाकारांक वाव दिवपा खातीर आणि जाका म्हणटा ह्या युगात सुद्दां आणि ह्या डिजिटल युगात सुद्दां म्हणजे पंढरपुरांतल्या विठ्ठल रखुमाईची भक्ती करपी लोक फक्त महाराष्ट्रात ना जाल्यार ते आमच्या गोंयांतूय आसा हे तुमी आमकां साध्य करून दाखयता. म्हणून तर दर वर्सा पायी वचपी वारी आसतल्यो किंवा ह्या दिंडेक येवपी वारी आसतल्यो ह्यो सातत्यात दर वर्सा वाडटा आणि हातूंतल्यान भर घालतात म्हणजे आमचे धाकलेशे भुरगे जे सोपान मुक्ताबाई ज्ञानदेव सगळे जाण ते खुद्द हांगासर त्याच रुपांतल्यान जाता आणि ह्या निमित्तान तांकां तांचो इतिहास, तांची संस्कृती, तांची कला ही तांकां कळटा. तांचेय गुण तांच्यांनी सगळे अंगरकीचे अशें म्हाका दिसता. आणि आज परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक हांव ह्या दिंडी उत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयभरांतले लोक ह्या दिंडी उत्सवाच्या निमित्तान हांगासर येता त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा दिता. आणि ही दिंडीतलो राज्य महोत्सवाचो हो असोच कार्यक्रम दर वर्सा आनिकूय मोठो जावचो. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो आणि दामबाबाचो आशिर्वाद, विठ्ठल रखुमाईचो आशिर्वाद हो म्हाका आणि माझ्या सरकाराचेर हो कायमचो आसचो हे तुमच्या लागीं तितकेंच मागता आणि हांव म्हजे वाणी विराम दिता. परत एकदा जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. खूप खूप धन्यवाद. तुमचे मित्र निलेश काब्राल, आमचे हांगसरले चेअरपर्सन दामू शिरोडकर, आमचे नरेंद्र सावयकर, सर्वानंद भगत, नगराज काउन्सिलर आमचे बबिता, त्याचबरोबर सगळे काउन्सिलर जाले आणि हांगसर जमिल्ले पत्रकारांनी तुमी चड वेळ घेना कारण मातसो पावस थांबला. पण आमकां सगळ्यांक खोशी इतली आसा की ह्या दिंडी महोत्सवाच्या निमतान आमचे बरोबर जसे लोक सगळे हांगा येतात आणि गर्दी करतात तसो मातसो ही दिंडी पळोवपाक पावसूय मातसो येता आनी वता. आणि ह्या एक दिंडेक भितर व्हडलें अप्रूप जें आसा तें म्हटल्यार हें हांगसर दामबाबाल्या गोड्याचे सर्तीचे निमतान आमी हांगा रिंगण करतात तें रिंगण आणि हें रिंगण पळोवपाक सगळ्या गांवचे अनेक लोक हांगा हजर जातात आणि ह्या रिंगणात आमच्या दिंडीच्या सांस्कृतिक दायजाचे ज्या प्रकारे प्रकटीकरण करतात ते प्रकटीकरण हांगा पळयतात. आणि म्हणून चड वेळ घेनासतना हांव हांगासर आशिल्ले सगळे विविध आनीक 16 पंगड आसात त्या पंगडाचो हांगासर हे जातलो प्रकटीकरण जातले आणि त्या खातीर हांव मातशी मोकळी करून आणि मागीर नेक्स्ट टायम मागीर उलोवया इतले म्हणटाले आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयतना ह्या सगळ्या म्हाजे वयले मानेस्तांचें स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक देवा दामबाबा कडेन तशेंच ह्या दिंडीच्या निमतान विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य, स्वास्थ्य मेळचें, सगळ्यांचें बरें कर, कल्याण कर इतलेंच म्हणटा आनी म्हजे वाणीक हांव विराम दिता. बोलो श्री रामनाथ दामोदर महाराज की
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.